in the coming session I am at least taking care of part of the act. म्हणजे कंप्लीट ॲक्ट ना जायत पण अर्दो तरी करपाक सोदता. म्हणजे अर्दो ॲक्ट पास करून तो कामाक लावंक सोदता. What are the discrepancies in your found in that? तितून खुबश्यो आमी सुदारणा करपाक सोदता. एक म्हणजे ते म्युनिसिपल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करपाची पळय ती पावर्स ना सद्याच्या ॲक्टार. बाकीच्या स्टेटींनी ते गेल्ले आहा की म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर कशे करतात पळय त्यो. मागीर कावन्सिलरांनी आपले इन्कम दाखोवपाची आपली प्रॉपर्टी कितें आहा ती दाखोवपाची इलेक्शनाच्या टायमार तें घालतात भितर कंपल्सरी. सो MLA आहा पळय तेच भाशेन तांकां ऑथॉरिटी घालता स्क्रुटनायज करपाक ते कितें चुकता पळय ते एक्शन घेवपाकूय ऑथॉरिटी घालतात. सो ऑल दीस थिंग्स आर कमींग इन द न्यू ॲक्ट. म्हणजे ॲक्ट 1968 चडशे स्टेटींनी जी सुदारणा केली आमीच फाटीं उरल्या. सो म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर फोकस आसतलो हातूंत. आमी जी सुद्दां सगळे प्रोजेक्ट जे केले पळय म्युनिसिपालिटीचे ते चडशे रेव्हेन्यू जनरेशन. तेंच्यांनी आपलें उत्पन्न वाडोवचें म्हणून तांकां प्रोजेक्ट दिला. मार्केटां बांदल्या, आमचे सांगे बांदलां, आमची काणकोणां बांदलां, म्हापशें बांदलां, वाळपय बांदलां, सांखळे बांदलां. युनिफॉर्म हावस टॅक्स सगळ्यान नगरपालिकांक ना. प्रत्येक नगरपालिका वेगळो वेगळो टॅक्स लायता. म्हणटा आमी एक कायदो कॉमन करता जे कडेन कमर्शियलाक A क्लास B क्लास C क्लास प्रमाणे एक भाशेचो टॅक्स लागतलो, नॉन कमर्शियल ताका दुसरे भशेन लागतलो, इन्स्टिट्युशनाक तिसरे भशेन लागतलो. हे सगळें आमी कायद्यानूच करूंक सोदता. म्हणजे म्युनिसिपालिटीक ऑथॉरिटी दिना म्हणून म्युनिसिपालिटी आपणाक जाय थंय बसयता आनी चड करून कमी बसयता. What will be the carpet area or the कार्पेट एरिया. carpet area? ओके सर.